पक्ष म्हणून आज तुमची भूमिका कितें, कारण तुम्ही आता चिंतन शिबीर पळयलें, दिस इज अ रायट टायम टू आस्क यू दिस क्वेश्चन. प्रत्येकान तर आपल्याले प्रगती पुस्तक मांडलां. हय. सो हे प्रगती पुस्तक मांडटकीर तुमकां दिसता की क्लासीक बदल करपा जाय काय आस्ती क्लास मुखार धाडपाची? नंबर एक गोष्ट कशें आसा की मंत्रिमंडळा भितर कोणाक मंत्री करप आनी कोणाक मंत्री करप ना, हें पूर्णपणे डिसिजन जें आसता तें मुख्यमंत्र्याचें हे आसता. छापील उत्तर जालें ना छापील न्ही, कारण कशें आसता की प्रदेश अध्यक्ष मंत्री कार्ड कोणाक किंवा नवीन कोणाक दी अशें म्हणपाक शकना. तो पूर्ण अधिकार मुख्यमंत्र्याचो आसता आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पूर्णपणे कॅपेबल आसात आनी योग्य वेळाचेर कितें करपाक जाय तो डेफिनेटली निर्णय घेतले. एज अ पार्टी म्हणून सदोदीत एखादें डिसिजन घेवच्या पयलीं आमकां ते सांगतले, कन्सल्ट करतले आनी त्यामुळे म्हाका दिसता तो रायट टायमाचेर रायट डिसिजन ते घेतले, इतलो म्हाका विश्वास. तुमकां गरज दिसता काय गरज दिसना आयचे घडये? न्ही, दोन गोश्टी आसात ताचे भितर, कारण बरेच जाण भितर ज्या वेळाचेर काँग्रेसच्यान भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश जालो त्या वेळाचेर तांचें कितें डिस्कशन जाल्लें की कोणाक मंत्री करप हें पार्टी कडेन म्हणजे म्हजे कडेन तशें कांय डिस्कशन नासलेलें. आनी त्यामुळे वयर तांकां जें कितें सांगिल्लें आसत ताचेर ज्या वेळाचेर कितें डिसिजन जावं जाय ते मुख्यमंत्री त्या वेळाचेर करतले. अजून तरी तांच्यांनी म्हजे कडेन त्या संदर्भांतलें उलोवप जावना आनी त्यामुळे ते केन्ना मंत्रिमंडळान बदल जातलो कितें आज तरी हांव सांगपाक शकना. पण तुम्ही एक गजाल सांगतात की केंद्रा कडच्यानी तुमकां कसलेच संकेत नात. न्ही, कशें आसता की ह्या हातूंतल्यान एखादें करपाचें आसत जाल्यार तें मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवप जातलें आनी मुख्यमंत्री ज्या वेळाचेर डिसिजन जातलें तेन्ना डेफिनेटली पार्टीक सांगतले आनी तेन्ना मागीर ते जे कोण जावपाक शकतात तांकां शपथ दिली गेली वतली. आज तरी तें आयच्या वेळार तरी ना अशें म्हाका दिसता.